आशीर्वाद दिवंक सुरू करचे आधी आम्ही केरीत भाशेन दिनवासता विगल बट्स द पेट फूड स्टोर हेका केरीत भाशेन गेल्ल्या वर्साक जावन आम्ही हे पेट ब्लेसिंग सुरू केला आणि पेट ब्लेसिंग इज पावर्ड बाय विगल बट्स. आमचे सगळे जे आयज बेसांव घेवपाक येयल्या तांकां बेसांवा बरोबर विगल बट्स हांणी तयार केल्ले पॅकेट्स विच आर एप्रूव्ड. The approved ones, not बेस्ते खंयचे हाडूंक ना. द एप्रूव्ड वन तांकां थोडेशे खावपाच्यो वस्तू मेळटल्यो त्यो हिंगा खावच्यो न्हू, घरा वचून तेणी खावच्यो म्हूण आमी मागता. चलन चलन सगळं दिवस ओके. सुणी हा त्यांचे प्रॉब्लेम ना माजरा हाडले तेणी मातशें सांबाळची कित्याक धांवत जाल्यार मेळनाय मागीर. गेल्ल्या वर्साक एकले धांवलेले परतून मेळोवंकूच ना. ओके आर वी रेडी ओके. तुमच्या थोडे जाणांची सुणी बरी घरा कडेन तेरसाच्या वेळार दिमी बीन घालता. म्हणजे सुणी दिमी बीन घालपाक जाणा जाल्यार तेंच्यान ह्या वेळार दिमी घालून रावपाक जाता. ओके. हो आशीर्वाद आता आम्ही देवाच्या नावान आणि सान फ्रांसिस असिसी जो पेट्रन सेंट ऑफ इकॉलॉजी अँड पेट्रन सेंट ऑफ एनिमल्स त्याच्या नावान आम्ही सुरू करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवान रचलेल्यो मनजाती अंतराळार जमनीर आणि दर्यान जियेतात आणि मनशाचे स्थितीन आणि हालचालीन भागीदारां जावन ताच्या जिवितान वांटो घेतात. सर्व जीव प्राण्यांचेर देव आपली देणी ओतता आणि तोच जायते फावटी आपली कामां करूंक सोडवणीच्या देण्याची खुणा लेगून दाखोवंक मनजातींचो उपयोग करता. बुट्टे काडार जनावरां आत पेटीन उदकांतली वाटवतात आणि बुट्टे उपरांत न्हंये कडेन केल्ल्या करारान भागीदार जातात. पास्कांचो मेंढरो पास्कांचे बलयेचो आणि इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटकेचो उगडास हाडटा. एक व्हड मासो जोनासाचो जीव राखता. कावळे एलिजाक पोसतात. मनशाच्या प्राचितान मनजाती भागीदारां जातात आणि सर्व रचना बरोबर क्रिस्ताचे सोडवणीत वांटो घेतात. तर असिसीचो भाग्योन फ्रांसीस हाचे विनवणेन ह्या मनजातीचेर देवाचो आशीर्वाद मागताना ताकाच सर्व वस्तूच्या रचनाराक आमी वाखाणुया आणि आमकां सगळ्या रचना वयर उबारलेले खातीर ताका दिनवासुया. हे आमचे व्हडपण वडकून घेताना ताच्या कायद्याच्या मार्गान सदांच चलूंक ताची कृपा आमकां मागुया. मनजाती विशीं आणि जनावरां विशीं देव आमकां कितें सांगता हे उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले आमी आयकतले. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं.
देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो आनी अंतराळार प्रितुमे वय सुकणी उडू. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रोचले आनी उदकांनी भोवते जिन्सांची प्राणी आनी अशेंच तरेतरेच्या पाखट्याचे प्राणी. हे सगळे देवाक बरें दिसले. देवान आशीर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां भरात आनी प्रितुमे सुकण्याची संख्या वाडून वचू. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्सांचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एक जिन्साचे रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हे सगळे देवाक बरें दिसले. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमे सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमे जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खी प्रितुमी वयली बी आसती सर्व झाडां आनी बी आसलेली फळां दिते सर्व रूप तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. देवाचे उतोरे. भयणीनो, आतांच आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले हें उतर आयकलां. देवान सगळे तरेच्यो मोनजाती रचल्यो आनी आयज किरीत भाशेन सीजन ऑफ क्रिएशन जे पयलेर सप्टेंबराचेर सुरू जाल्लें, 1 सप्टेंबर, ते आयज ऑक्टोबराचे 4 तारखेर सोंपता. सीजन ऑफ क्रिएशन म्हणटा तेन्ना ह्या वर्साचो विशय लिसन टू द वॉयस ऑफ क्रिएशन. जाल्यार आमकां आमचो पाप साहेब उलो मारता टू लिसन टू द वॉयस ऑफ क्रिएशन. जाल्यार ह्या रचनाचो आमी ताळो आयकता तेन्ना न्हयच फकत जनवारांचो, आमकां झाडांचो आवाज येता, दर्याचो आवाज येता, आमकां मनशांचो आवाज येता, आमकां दोंगराचो आनीक नदीचो आवाज येता. हो सगळो आवाज आयकून आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमी आख्खो संवसार आमचे सार्वीक घर इज अर्थ इज अ कॉमन होम हे आमच्या मनान दवरून आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या जनवारांचेर, मोनजातींचेर आनी सगळ्या जीव प्राण्यांचेर देवाचो आशीर्वाद मागुया. कित्याक आमकां मनशाक ही जबाबदारी दिल्या, आमकां कारभारी नेमल्या. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. म्हणुया, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. सर्वेस्परा तूं सुदैव, कित्याक तुवें मोनजाती रचल्यो आनी आमच्या कामांत आमी तांचो आदार घेवच्याक तांकां आमचे काल दवरले. जबाब, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. सर्वेस्परा तूं सुदैव, कित्याक आमची कुडी गोठाय दिवच्याक तुवें मोनजातीचें मांस आमकां खाण जावच्याक दिलें. जबाब, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. सर्वेस्परा तूं सुदैव, कित्याक तुज्या भुरग्यांचे बुजवणे खातीर पोसपाच्या मोनजातीक तांचे सांगाती तुवें केले. जबाब, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. सर्वेस्परा तूं सुदैव, कित्याक जेजून दाखोवन दिला तशें अंतराळार उदेतल्या सुकण्यांक पोसून दिवन तूं तुज्या मैपासाची कुणां आमच्या दोळ्या मुखार दवरताय. जबाब, सर्वेस्परा तुझी कर्तृत्वां कितलीं अगणीत. सर्वेस्परा तूं सुदैव, कित्याक तुवें तुज्या पुताक एक मेंढरो कसो आमकां दिलोय आनी ताचे वरवीं आमकां तुजी भुरगीं म्हूण लेखूंक आनी खरेपणी तुजी भुरगीं जावंक देणे फावो केलाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजी कर्तृत्वां कितलीं सदैव. सर्वेस्परा तूं सदैव, कित्याक तुज्या ल्हानांतल्या ल्हाना आनी किरकोळ रचना उद्देशी लेगून तूं आमकां निरंतरी तुजेशी मोगान ओडून घेताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजी कर्तृत्वां कितलीं सदैव.
ह्या वेळार तुम्ही जण एकलो तुमच्या ह्या तुमचे पेट्स आसात तांचे पासत मागात. तुम्ही सगळीं तांकां ह्या वेळार हात धरून आसात. मनशांक देवान करीत भाशेन आशीर्वाद दिवपाक हो गुण फावो केला. तुमच्या पेट्सांचेरूय तुम्ही केन्ना आशीर्वाद घालूंक जाय जाल्यार हो सोयीक घेयात. आयज ह्या तुमच्या पशूंचेर ह्या तुमच्या पेट्सांचेर तुम्ही ह्या वेळार आशीर्वाद मागचो देवाचो. आणि सगळी आमची मागणी एक करून आमच्या ह्या मोनजाती बरोबर आम्ही बापाक उलो मारूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. पवित्र सभेन हो आशीर्वाद एप्रूव केल्लो आशीर्वाद करीत भाशेन ह्या आमच्या सगळ्या पशू पासत आमी आतां पाठयता आनी त्या उपरांत उदकाचो शिवर मारून आमी तांचेर आशीर्वाद घालतले. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सर्व देण्याच्या रचणारा आणि दातारा, मनशाच्या गरजांनी आणि वावरान मोनजातीचोय आदार तुवें तांकां दिलाय. ज्या वस्तू शिवाय मनशा जिवीत सारखें सांबाळूंक जायना ताचो फावो तो उपयोग करूंक बागेवन फ्रांसीस आसिसेचो हाणें हाचे विनवणेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आनी मनशाक आदार दिवन संवसारांतल्या मोनजातीक रचलेलो देव आपल्या आशीर्वादाचे कृपेन आमकां सदांकाल राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोप देदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या मोनजातींचेर आशीर्वाद घालूं. सगळीं गावया. देवान तुमचेर आशीर्वाद घालो. आपल्या मोगा तुमकां सांबाळूं. तुमचेर आपले मुखार पावो. सोसानी शांती तुमकां दिवं. देवान तुमचे आशीर्वाद घालो. आपल्या मोगा तुमकां सांबाळूं. तुमचेर आपले मुखार फाको. सोसानी शांती तुमकां दिवं. सोसानी शांती तुमकां दिवं. इलूची आणि स्टॅफनीची नेबर्स त्याला लागून ती जगवतात. क्रिसमस नेबर्स आहे. एक बाईट अविनाश शुल्लो. Father, as तुमचो program to bless all the pets. What do you want to say on that? आयज वर्ल्ड एनिमल डे आनीक करीत भाशेन आयज सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाची आमी परब मनयता. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी इज द पेट्रन सेंट ऑफ इकॉलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड एनिमल्स. तर हो आख्खो म्हयनो आमी सिजन ऑफ क्रिएशन म्हूण मनयला. सप्टेंबराचे पयलेर ते आयज ऑक्टोबराचे 4 तारखेर पासून. तर ही जनावरां आसात आनी झाडां आसात, ही रोचनां आसात, ही आमी सगळीं एक फामील. वी आर वन फॅमिली. हे आमकां आमचो पाप साहेब फ्रांसीस शिकयता. लावदातो सी म्हणटा हे चिटीन आमकां जी चीट बरयता तितून म्हणटा ही सगळीं आमी एक फामील. आनी हो संवसार
हे आख्खो संवसार जो आहा तो आमचो एक कॉमन होम. सो हे आमचे कॉमन होम जाल्यार आमी खेरीत भाशेन ह्या आमच्या मोनजातीचेर आमी मनशां सदांच मागणें करपाक येता. पूण आयज आमच्या मोनजातीचेर खेरीत भाशेन ह्या दिसाक 4 तारखेर ओतुंबराचेर सान फ्रांसीस ऑफ आसिसी हाचे परबे दिसाक आमचे इगोर्जे कडेन हाडून तांकां आमी सगल्यांक आशिर्वाद दिला. म्हणटच आमी मनशांनी ह्या रोचनाक फावो तितलो आदर मान दिवपाक शिकूं. लेट अस रिस्पेक्ट द एनिमल्स, लेट अस नॉट एब्यूज देम. कित्याक जे भाशेन आमी तांचे लागीं वागतात तेन्ना आमकां तांचे वरवीं आशिर्वाद मेळटा आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ती आमकां जाय तो आदार करता. तर सगल्यांनी आपल्या पशूचेर जाता तितलो आशिर्वाद मागचो, तांकां मान आदार दिवचो. थँक्यू सर. बरें. कितें तरी करूंक शकता.